नमस्कार. आम्ही आता अडेच जाल्ली आसा. आम्ही सुमार 12 सुमार आयज 25 मे आम्ही टीम ऑफ विथ माय कलिग्स लाईक नितीन चोपडेकर आमच्या बरोबर आसा, पीटर फेर्नांडीस आसा, राजू काब्राल म्हज्या बरोबर आसा, पीटर डिसोजा इज विथ मी, नियाजी बाब इज हियर अँड वी आर एट द GMC. आम्ही स्पेशली 12 वरांचेर सगळे आयिल्ले. फादर बॉलमॅक्स पेरेल जो आमचो आसा चिकालीचो पॅरिश प्रिस्ट, सेंट झेवियर्स चर्चाचो पॅरिश प्रिस्ट आनी एक खरेकान एक्टिविस्ट, सदांच ताजे काळीज गोंय आनी गोंयकारां पासत धडधडटा आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन कितें मनात आसा तें तेणें सदांच व्यक्त केल्लें आसा, कित्याक गोंय आनी गोंयकारपण ताज्या काळजांत आसा म्हणून. आतां ते दीस तो कुलेम खंय तरी पॅरिश युथा बरोबर पिकनिकाक भायर सरिल्लो तें सगळ्यांक खबर आसा. सॅटर्डे इट वॉज ऑन सॅटर्डे, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट वॉज ऑन द 23rd मे आनी मॉर्निंग वयता आसतना खंय तरी तो कॉलॅप्स जालो. म्हजो दुसरो इश्ट रोमान बाब आसलो, तेणें ताका हँडल केलें, ताका धरलें आनी डॅफोडील हॉस्पिटलांत घातलें म्हणून आमकां खबर आयली. जेन्ना आमकां रोखडीच खबर आयली दॅट ही इज शिफ्टेड टू GMC, आय रिमेंबर कमिंग दॅट डे एट अरावंड 3 o'clock when he was put in this thing only, a cardiologist हितून भितर. nobody was allowed to meet, but somehow I was given the opportunity to go where हांव गेलें आनी फादरान दोळे बंद केल्ले आनी तो मिशनाचेर आशिल्लो, तेजें मॉनिटरींग चलतालें. हांवें गेलें आनी कुणाक काडली, खुरीस काडलो तेजे तकलेर आनी फादर इतलेंच म्हणलें, प्रतिमा बाय म्हणलें तेणें दोळे उक्ते करून. हांवें ताका विचारलें, फादर हें कितें जालें, जेरेफेन कितें जालें, तूं आमचो घोट मरे, एक्टीव मरे फादर. म्हणून लागलो प्रतिमा कितें जालें, आपणाक दाडीक प्रॉब्लम जाल्लो, सो आपणाक 2 दीस मातशे दाडीक लागून थिनस बंद करपा लायल्ल्यो गुडयो आनी मागीर ते बंद उरल्यो. सो कितें तरी कारणां खातीर ते 7 दीस ताका ब्रेक पडलो आनी दॅट इज द रिजन. तुमकां खबर आहा थिनर घेवन जाल्यार रगत दाट जाता, फ्लो दाट जाता. सो ते ताजी रगत दाट जालें आनी ताका तो हें जालो स्लायटली. पूण हांवें ताका सांगलें देखून, फादर सी वी वॉन्ट यू. ही टोल्ड मी व्हेरी कॉन्फिडेंटली, हांव आसा गो, हांव येता पोत्तून. आय फील टुडे नाव आफ्टर दॅट त्या दीस रातचे म्हाका खबर आयली अरावंड 10:30, 11 की फादराक दुसरो कार्डियक अरेस्ट येयला. प्लीज कीप फादर इन प्रेयर्स म्हणून. yesterday I come to know father's state is in a critical condition, he is unconscious and Father Ballmacks तेका CPR लायलो खंय रातचो, they are trying to revive him, unconscious आसा. विश्वजीत राणे who is the health minister, he's been coming yesterday, he came today again. आता 7:45 येवन गेला खंय टीम ऑफ डॉक्टर्स अंडर डॉक्टर गुरुप्रसाद, आमचो फामाद, आमचो सारको मेन जो कार्डियोलॉजिस्ट आसा, ही इज मॉनिटरींग म्हणटा द टीम ऑफ डॉक्टर्स. टुडे दे हॅव मेड इट व्हेरी स्ट्रिक्ट. ओन्ली द फॅमिली, सिस्टर ऑर ब्रदर इज अलाउड इनसायड, नोबडी. हांव इतलेंच मागता लोकां कोणें आनी चोर पूण गोंयकारां कोणें. आनी हांव सदांच म्हणटा, हांव एडबर्गाक लागून म्हणटालें, तुमकां आतां परतून सांगता, जाता जाल्यार तुमच्या ऑल्टरा कडेन न्ही 2 मेनवातो लियात. हिंदू जे भाव भयणी आसात पळय एक दिवली पेटयात. मुस्लीम लोकांक तुका सांगता, वी आर गोवन्स फर्स्ट, रिलिजन कास्ट मागीर. आमी गोंयकार, जो आमचो फादर आसा तेका लागून प्रेयरान दवरात, बिकॉज देर इज नो बिगर डॉक्टर दॅन जीजस. जीजस इफ इट टचीज हिम नो मिरेकल जावपाक शकता आनी आमचो फादर बॉलमॅक्स आमच्या परतून आमच्या मोऱ्या येवपाक शकता. सो प्लीज कीप फादर बॉलमॅक्स पेरील इन प्रेयर्स. हांव इतलेंच मागता आनी हांव स्पिडी रिकवरी ताका मेळची म्हणटा. जाता तितले बेगीन तो बरो जावन आमच्या मुखार येवचें म्हणून आमचे इतलेच अपेक्षा आसा. देव बरें करूं. हिज कंडिशन इज क्रिटिकल. They're saying yes, it is critical because he is unconscious and he's been kept on the ventilator. You know what it means. When you're kept, it's better to tell the truth. No, everyone should know the facts. He's kept on the ventilator. Last night CPR dillo खंय तेका आनी मातसो he's unconscious. So we are praying that खंय तरी मिरेकल करचो, जेजून तेका हात लावचो आपलो, कित्याक तो जेजूक चड लागीं आसलो. जेजून कितें जावं, कोणाचें कितें आसलें जाल्यार जेजूक असलो श्रेश्ठ पडना. जेजू बाबान जेजून आमच्या ताका हात लावून मिरेकल करचें आनी आमच्या फादर बॉलमॅक्स आमकां दिवचो, कित्याक ही इज प्रिटी यंग, ही इज जस्ट 50 years of old and we want him to save गोवा एंड गोंयकार. ताजे मार्गदर्शना सकल आमी आसा. वी ऑलवेज ट्रिटेड हिम एज एन आयडल. आनी कितें आसल्यार तो रोखडो मेसेज धाडटालो, कॉल करतालो, सदां आशिर्वाद धाडटालो. कितें बरें काम केलें. प्रतिमा, रिमेंबर दीस इज द नेम गिवन बाय पीपल टू यू, आयर्न लेडी, गो हेड. आनी जेजूचो तो फोटो धाडटालो ब्लेसिंग करून. सो हांवें ताका तें हें केलां की वी आर ऑल प्रेइंग एंड आय एम एक्सपेक्टिंग ऑल द गोवन्स. प्लीज कीप आवर फादर बॉलमॅक्स इन युअर प्रेयर्स. गॉड ब्लेस यू. आयज आमी सगळे लोक आमचे वर्कर्स, काँग्रेसाचे वर्कर्स येयलो आय बारबोर हिंगा आनी आमी एक इन्स्पेक्शन म्हळ्यार चोवपाक गेलो कितें जालें फादरी गेलें.
पूण पळोवपाक गेल्यार फादर इज स्टील इन क्रिटिकल कंडिशन एंड इट्स ऑब्वियसली गुड टू अवॉयड कमिंग एंड मीटिंग इन द हॉस्पिटल बिकॉज तुजो प्रेशर नाका जाणा लोकां सगळें जाणा जावपा जाय कितें जालें फादरी म्हणून बिकॉज हिज फादर आमचो एक वेरी स्ट्रॉंग एक्टिविस्ट फादर तो आमचो एक्चुअली कित्याक एक्टिविस्ट बिकॉज ही बीन ट्रायंग टू प्रोटेक्ट ट्रायंग टू गायड अस एंड ऑल्सो हेल्प अस इन आर मानकुलें गोंय राखपा लागून सो आमी पसून येयले आयज चोवपाक कितें कंडिशन तें आमी एंटर करून ना कित्याक वी डोंट वॉन्ट ट्रबल हिम or trouble anybody in the hospital. So only information मेळ्ळा की yes, he is in a critical condition. Yes, he's still in unconscious condition. Also on ventilator. Plus, what I request is the entire Goa people, not talking about हांव उलयना only एक धर्माचे सगळे गोंयकार आमकां फादर बॉलमॅक्स जाय कित्याक फादर बॉलमॅक्सान काम केलें तें काम करता तो लायक इवन चिकालीम बार्ज युनिवर्सिटीचे हें करता प्लस इज अ लेक्चरर ही टिचीज चिल्ड्रन इन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर्ताली स्कुलान तो शिकयता बसून इतलें हें बरें काम करता हो फादर आमकां जाय पडटलो मुखार कित्याक हे बरे गूण आमकां मुखार व्हरपाकूच जाय सो हांव मागता सगळ्या लोकांक प्लीज वांगडे म्हणत ऑफ ऑल रिलीजन ऑल धर्म एक रिक्वेस्ट करता तुमकां प्लीज प्रे फॉर फादर बॉलमॅक्स बिकॉज फादर बॉलमॅक्स इन क्रिटिकल कंडिशन थँक्यू लास्ट नितीन चोपडेकर आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा फादर बॉलमॅक्साक मेळपाक आयिल्ले पूण विजिटरांक अलावड ना वन थिंग वी कॅन डू इज दॅट वी कॅन प्रेस कॅन मूव माउंटेन्स आनी प्रेस कॅन डिजॉल्व ऑल कायंड ऑफ डिसीज प्रेयर्स कॅन मेजर मिरेकल्स आतां सगळ्या लोकां कडेन हांव अपील करता की लेट्स कीप फादर बॉलमॅक्स इन प्रेयर आनी हिलींग तशेंच नर्सींग डॉक्टरांकूय आमी तेंचे कडेन मागता तेंकाय एक देवान तेंकाय हिलींग कॅपेसिटी आनी तांकां हें दिवचें आनी वी सी दॅट फादर बॉलमॅक्स कम अगेन आनी जॉयन अस फॉर अवर गोंयकारां खातीर आनी गोंयकारपणा खातीर थँक्यू. Had come to meet Father Ballmacks. It's a very sad and shocking story. Actually, पहिली जेन्ना आमकां कळ्ळें he had a heart attack, we thought like मातसो कितें स्टँड बीन आनी बारीक जातलें आनी he'll be this. And तो बरो जालो. Then at night 3 o'clock I got a call ki he is very critical म्हणून and he got a massive heart attack. So it's very bad. He is a very good man and he has been fighting for Goa खातीर झगडीत आसता for the good of Goa, for the environment and for all issues. So I request all Goa, all Hindu, Muslim, Christian, please pray so that he recovers. He is actually on a ventilator, but inshallah he will become well and he will recover and he will again be with us and fighting for Goa and Goans. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.